नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मेडिकलांतले रेजिडेंट दोतोरांच्या हॉस्टेलांतलो उदकाचो प्रश्न सुटलो, संप सध्या फाटी। भलायकी मंत्री म्हणटा बारीक सारीक कारणां खातीर पेशंटांक त्रास करप उद्या दोतोरांक सोबना। ट्रॅव्हल टुरिझम मार्टाच्या नांवान स्कॅमां, कुटुंबांनी वाडल्यो आत्महत्या, विधानसभेत हुस्को। परोळेकार म्हणटा आपलें जंकेट वेगळें, अडचणी आसूनय सरकारान राखलें लोकांक दिल्लें उतर। पश्चिम घाटाचेर थळावे वस्तुस्थितीक धरून जानेर 31 म्हणल्यार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक गोंय दितलें शिफारशी। पश्चिम घाट आनी कस्तुरी रंगन रिपोर्टाचो फुडार थारतलो उपरांत। ऑक्टोबरांत गोंयचें मायनिंग चालू, 15 सप्टेंबर म्हणल्यार लिजन रिन्यू। उपरांत म्हयन्या भितर केंद्रा कडच्यान पर्यावरण दाखले, मुख्यमंत्र्याचे मायनिंग पीपल्स फ्रंटाक उतर। सरकार 6 म्हयन्या भितर गोमंतक मराठी अकादमीचे परवरेचे बिल्डिंगेचे कितें तें करपाचें थारायतलो। बिल्डिंग ताब्यांत घेवपाचोय जावं येता विचार, मुख्यमंत्री पर्रीकाराचें वक्तव्य। आणि दक्षिण कोरियांत जावपी बेसबॉल वर्ल्ड कपांत गोंयचे 4 प्लेयर शॅरल, अनुषा, सोनाली आनी दीपलक्ष्मी खेळटलीं। खबरो विस्तारान। मेडिकलांतले रेजिडेंट दोतोरांच्या हॉस्टेलांतलो उदकाचो प्रस्न सध्या सुटला। उदकाची लायन सारकी केल्ल्यान दोतोरांनी संप फाटी घेतला म्हूण भलायकी मंत्री पार्सेकारान जाप दिली। दोतोर म्हणटात फक्त पेशंटांक त्रास नाका म्हूण संप सध्या फक्त फाटी घेतला। फाटले कांय दीस उदकाच्यो नित्याच्यो कटकटी जाल्ल्यान 200 रेजिडेंट दोतोर ब्रेस्तारा सावन संपार वचपाक गेल्ले। विजयान विशय विधानसभेत काडलो। पार्सेकार म्हणटा बारीक सारीक कारणां खातीर पेशंटांक त्रास करप उद्या दोतोरांक सोबना। हॉस्टेलांतलो उदकाचो प्रस्न तात्पुरतो सुटिल्ल्यान जीएमसींतल्या रेजिडेंट दोतोरांनी संप फाटीं घेतला। फाटले कांय दीस हॉस्टेलांत सारकें उदक येना आशिल्ल्यान हे दोतोर बिरेस्तारा सावन संपार वचपाचे आशिल्ले। हॉस्टेलांत सध्या उदक आयलां, पूण ह्या प्रस्नाचेर 7 दिसां भितर कायमचो उपाय काडचो म्हूण हे दोतोर मागतात। थंय 181 दोतोर रावतात। Since the work has started and again Dean has assured we are calling off the strike in the benefit of patient. We don't want patients to suffer. So on that basis we are calling off the strike, but we'll be working under protest because still the work is just started and it may take long time. And we hope that the solutions, that problems are solved in 7 days. जीएमसींतल्या हॉस्टेलांतल्या उदकाचो विशय विधानसभेंतय आयलो। पायपलायन बारीक आशिल्ल्यान उदक टांकयेत चडनाशिल्लें। पायपलायन बदलपाचें काम सुरू जालां म्हूण भलायकी मंत्र्यान सांगलें। बारीक सारीक कारणाक लागून संपार वचून पेशंटांक त्रास करचे न्हय म्हूण दोतोराक शिटकावणी दिल्ल्या भशेनूय केली। खरेंच एक पायप ल्हान आसलें आनी वयले ओवरहेड टँकान जाय तितलें पाणी पडनासलें, पूण पाणी टँकान जाय तितलें जरी ना मेळ्ळें तरी आमी ऑल्टरनेट वेवस्था करताले आनी ऑल्टरनेट वेवस्था टँकरान करता आसतना ते ट्रिटेड वॉटरूच दिताले। पूण काल सांजेवेळा जाल्ल्या बैठकींत मिटिंगेंत PWDन मान्य केलें की ती पायपलायन बारीक आसा आनी ऑन प्रायोरिटी बेसीस, अर्जन्सी बेसीस आमी पायपलायन घालता म्हणून। आनी ताणें आज कामूय सुरू केलें। उदक भितर जाय तितले टँकांनी वयल्या टँकांनी चडटाले। रायट नाव टँकांतलें उदक ओवरफ्लो जावन वता आनी त्यामुळे दोतोरांनी जी नोटीस दिल्ली ती ताणें विड्रॉ केली। सगळे जाण जॉयन जाल्ले आसात। रेजिडेंट डॉक्टर जे ह्या क्षेत्रांत नव्यान भितर सरतात तांच्या नशिबान दे आर एंटरिंग इनटू द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। अशा वेळार जेंच्यांनी दुख्खार फुंकर मारूंक जाय तांणी अशा बारीक गोश्टींचेर इतके टोकाची भुमिका घेवची न्ही दोतोरांनी, हेंवूय हांव दोतोरांक सांगूं इच्छिता। मात थंयची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण पायपलायन बदलून हो प्रस्न सुटपाचो ना। टांकी बांदल्यार 25 वर्सां जालीं, ती बदलची पडटली। ब्युरो वांगडा देवेंद्र गांवकार। टुरिझम ट्रॅव्हल मार्टाच्या नांवान फॉरेन भोंवड्यांनी स्कॅमां चल्ल्यांत म्हूण विजयान बॉम्ब घालो। ताणें ट्रॅव्हल मार्टांतले प्रदर्शनाचे पुरावे मागले। विष्णू म्हणटा टुरिझमांत फक्त पयशे पळयनाकात, गोंयची लोककला संस्कृती सांबाळात, ट्युरिस्ट येवपाचे येतलेच। गोंयांत विभक्त कुटुंब जाल्ल्यान आत्महत्या वाडल्यात म्हूण हुस्को उक्तावन ताणें कावन्सिलींग बोर्ड नेमपाची सुचोवणी केली। पैशांच्यो अडचणी आसूनय सरकारान बायलां, भुरगीं, जाणट्यांक, नेणट्यांक दिल्लें उतर राखलें।
टुरिजमात केलं तें जंकेट स्कॅमाचें न्ही, टुरिस्ट 12.5% वाडले म्हणून मंत्री परोळेकारान जाप दिली. आता जे तुम्ही भायर वता थंय तुम्ही थंय कितें करतात काय ना हाजेर व्हिडिओ आमकां ऑडिओ विज्युअल एविडन्स करा मरे. Why don't you give this assurance? नाजाल्यार these junkets are a fraud. I will continue saying it's a fraud. म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबराक खबर ना की सरकारान अनाउन्स केला, कॅबिनेटान चर्चा करूनच अनाउन्स केल्या की जो पर्यंत सारकी क्लियर कट पॉलिसी भायर वचपाच्या संदर्भान हाज्या फुडें जायना तो पर्यंत कोणाकूच भायर फॉरेनाक वचपाक परवानगी आमी दिवचे ना. स्पीकर सर, तो कितें सांगता पळय ताजी दखल जरूर घेता. म्हणजे हाज्या फुडें खर्च जर खंयचो कोणी करता जाल्यार ताजें कंप्लीट एग्जामिनेशन करपाक आमी प्री ऑडिटींग किंवा खर्चान भितर कितें आसा तें पळोवया. देर इज नो प्रॉब्लेम ऑन दॅट. की करतलो जर तूं जाल्यार 2007 पासून 2014 पर्यंत टोटल सगळें आसा ताजें हांव ऑडिट करता. कुटुंबाच्यो सामुहीक आत्महत्या जावपाचें प्रमाण हें वाडलेलें आहा. ही प्रमाण वाडटात तेजें कारण म्हणजे आमची एकत्र कुटुंब वेवस्था आतां विभक्त जावपाक लागल्या. महिला आणि बाल कल्याण खात्याक आणि माननीय मंत्र्यांक माझी सूचना आसा की तुम्ही कॉन्स्टिट्यूट करात, एक कावन्सिलिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करात. टुरिजमच्या बद्दल आमचे आज मेरेन जर कितें चुकलां आसत, आमचो अप्रोच चुकला. डोंट लुक एट इट ओनली एज अ बिझनेस. टुरिजम इज नॉट ओनली अ बिझनेस. तुम्ही केरळा वचून पळयात, तुम्ही राजस्थान वचून पळयात, तुम्ही भारताच्या कितल्या राज्यांनी फॉर दॅट मॅटर श्रीनगर तुम्ही वचून पळयात. थंय टुरिजम हो फक्त बिझनेस म्हणून पळयनात, टुरिजम हो कल्चर म्हणून पळयतात. सरकारी पैशाचेर केल्ली उधळपट्टी जी आमच्या विजय बाबान तकलेन घेवन रावला. पूण दुसरे वाटेन तेजो अर्थ असोय आसा की जंकेट हेजो अर्थ स्वीट डीश. जे स्वीट डीश आमी दही आनी साखर घालून तयार करता आनी खाता तेकाय जंकेट म्हणटा. म्हाका दिसता स्पीकर सर तेंच्यांनी जर हें जर आपले जर अर्थ घेतलेलो जाल्यार दुदान साखर म्हणूं येताली आमच्या. हे आधार पैसे तुम्ही तुमच्या बॉल्सांतले दिता काय गव्हर्मेंटचे दिता? ऑफकोर्स गव्हर्मेंटाच्या. पण हे तुमचो फोटो कित्याक? आधारचेर जे आधार तुम्ही आधार गृह आधार दितात काय ना, तुमचो फोटो आहा आनी सीएमाचो फोटो लायला. अशें करूं नाकात. फोटो घालतकच संख्या वाडली एप्लिकेशनाची ना. गेल्या वर्साचो आंकडो 2013 साला डोमेस्टीक टुरिस्ट 26,29,151 आणि इंटरनॅशनल जे आमी फॉरेन टुरिस्ट म्हणटा हे फॉरेन टुरिस्ट स्पीकर सर 4,92,322 म्हणजे साधारणशे 31,21,473. ओवरऑल ग्रोथ ऑफ टुरिजम 12.47%. पश्चिम घाटाचेर गोंयचे परिस्थितीचो रिपोर्ट जानेर 31 म्हणल्यार सरकार केंद्राक दितलो. उपरांत राज्याची पश्चिम घाटाचेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालया बरोबर बसका जातली म्हूण पर्यावरण मंत्री अलिनान सांगलां. कस्तुरी रंगन रिपोर्टांत गोंयकारांक जमनीचो आनी समाजीक गरजेचो विचारच जाल्लो ना. तो रिपोर्ट सरकाराक मान्य ना हें केंद्रानूय मान्य केलां. मोपा पश्चिम घाटांत आशिल्ल्यान गाडगीळ रिपोर्टाचेर सरकाराची भुमिका कितें काय म्हूण विजयान प्रस्न काडिल्लो. अलिना म्हणटा गाडगीळ आनी कस्तुरी रंगन रिपोर्टांत मोपाचो उल्लेखच ना. Speaker sir, the issue here is the Western Ghats, which is the hottest biodiversity hotspot. The concern is whether the government has any interest in the Western Ghats. Now, what precautions and safeguards are you taking as an environment minister to protect the environment and biodiversity of this area, which comes within the Western Ghats as part of your biodiversity board? Speaker sir, the Professor Madhav Gadgil report as well as the Dr. Kasturi Rangan report do not mention Mopa Airport at all, nor do they speak about the land required for the airport. My question is whether the state government will be firm in the protection of the interests of the people of Goa and keep the opposition to a side. The Dr. Kasturi Rangan report
has not taken into consideration the land constraints of the state as well as the social needs of the people in the state. The state government is of the opinion that the report totally ignores the land constraints. The state government has pointed out various lacunae in the report and informed the MOEF that the recommendations contained in the report are not acceptable. And MOEF has accepted and given all the states involved an opportunity to carry out demarcation on ground reality. And the state government has asked for time right up to the 31st of January 2015 when the report will be, when the proposal will be placed before MOEF. घेऊ एक विराम.